आयज एक 5 रुपया खातीर कितें मायस घेतले आमचे इश्यू जाला कदंबा बसीचो. सो हांवें आत्ताच आमच्या हेड ऑफिसान कन्फर्म केलें. कारण कितें जालें की आमची ती केरी टू पणजे जी बस येता ताका नॉर्मल तिकीट फॉर एक्झाम्पल 35 रुपीज. सो त्या टायमार आमची समज एक बस येयली आमची बस ईव्ही येयली जाल्यार 5 रुपया डिफरंस. फॉर एक्झाम्पल तूं 35 रुपीज तिकीट काडल्या आनी तिक्यान ईव्ही बस येयली आमी त्या ईव्ही बसीच्या लोकांक बसयता आणि आमचो पळय कंडक्टर डिफरन्स ते 5 रुपया तेंचे कडेन घेता. हो इश्यू आमी 5 रुपया चड घेवना, फक्त ईव्ही आनी नॉर्मल बसीचो डिफरन्स आसा तो घेता. आता फॉर एक्झाम्पल तूं मडगांव गेलो, तूं तिकेट काडली पणजे वचपाची शटलाची, फॉर एक्झाम्पल तर 45 रुपीज तिकेट आहा. तिकेट काडली तूं 45 रुपयाची आनी समज त्याच टायमार ईव्ही बस येयली जाल्यार आमी त्या लोकांक ईव्हीन बसयता आनी ते 5 रुपया डिफरन्स घेता. 5 रुपया मायस बी कांय घेवना, इतलेंच. इश्यू काय ना, म्हणजे लोकांक मातसो एक गैरसमज झाला. पण ते लोकांक कळपाक जाय. हय, तो गैरसमज झाला. केरी टू पणजे सगळ्याकूच अशें. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तूं मडगांव आता तूं समज सेटल बशीन समज तूं वचपाक सोदता पणजे आनी तूं थंय लायनीक रावन पणजे तिकेट काडली 45 रुपीज तिकेट काडली, तूं काडल्या नॉर्मल बसीची आनी समज त्या टायमार नॉर्मल बस आमची येवना आनी इलेक्ट्रीक बस येयली, आमी इलेक्ट्रीक बसी पॅसेंजराक बसयता आनी डिफरन्स आहा ते 5 रुपया घेता. सो डिफरन्स आहा तो इलेक्ट्रीक बसीक डिफरंट तिकेट आहा, तेजी तिकेट डिफरन्स आहा. इतलें पयलींसान जाता. हय, पयलीं पासून जाता ते. इलेक्ट्रीक बस पयलीं पासून म्हण आसा न्हू तिकेट, तेजे मेंटेनन्स तेजे सेपरेट आनी हेजे सेपरेट, डिझल सेपरेट आनी ते इलेक्ट्रीक सेपरेट. नॉर्मल ती एसी बस न्हू, ही नॉन एसी. नॉन एसीचे डिफरंट आहा. सो कांय करना तेजे मायस बी करूना आमी, कोणाची वाडोवपूच ना. इवन आमी फाटल्या दिसांनी गव्हर्मेंट सर्वंटांक आमी पास सिस्टम दिताले, ताका कन्सेशन दिताले. ते कन्सेशन आमी बंद केलें. आता ताका परतून पास सिस्टम केला फुल पेमेंट घेवन. म्हणजे ताका 25 डेज ताका पास दिता आमी. ते 25 डेज भितर ते 30 दीस सुद्धा भोंवपाक शकता. आमी ते संडे बी कट करून तेंचे 25 डेजाचे पास घेतला. पूण आमी ते कन्सेशन दिताले आमी, तांकां टीए मेळटालो आनी आमी तांकां हे जाले. सो ती आमी सबसिडी बंद केली. सो तेच्या खातीर आमकां 4-5 करोड फायदो जातलो. कदंबाक खूब आमकां लॉस जावपाक खुबशीं कारणां. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक जालें. दुसरें आमी स्कुलांक बशी घालता, ताकाय आमचे भुरग्यांक आमी 70% काय 60% कितें कन्सेशन दिता आमी. तेजे आमकां जवळ जवळ आमच्यो 100-150 बशी स्कुलाक चलता आनी त्या खातीर थंय आमकां खंय खुबशे लॉस जाता. पूण एक आमी एक सर्वीस कदंबा एक पब्लीक एक सर्वीस दिता. म्हणजे लॉस प्रॉफिट पळयनासतना आमी तें काम करता. कारण आमकां सरकाराचो ताका खूब सपोर्ट आसता. आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ते कितें म्हणटा की कदंबान जरी आमकां प्रॉफिट लॉस न पळयता पण आमी लोकांक सेवा दिवपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल एक पेडण्यांचो भुरगो पणजे इंजिनियरींग कॉलेजीक येता. तो एक दीस म्हाका फोन केलो, 3 दीस जाले म्हणपाक लागलो कॉलेजीक वचना. आमी कितें जालें तर म्हणपाक 3 दीस जाले बस येवना म्हणपाक. आमच्या गांवांत आनी बस ना. जर कदंबान ना जाल्यार आपूण इंजिनियर जावपाक शकना म्हणपाक. म्हणजे आमच्यो त्यो बसी सामक्यो ग्रामीण भागांत म्हणजे जे रिमोट एरियात सुद्दां आमचे कदंबा बसी चलता आनी आमी त्यो एकदां 5 पॅसेंजर सुद्दां आमी तांकां पणजे घेवन येता. पूण आमी म्हणना की 5 पॅसेंजरांक नाका ट्रीप कॅन्सल करूया अशें म्हणना. आमकां ती बस पणजेसून मागीर ते लोक रावता परतून रिटर्न वचपाक. म्हणून आमी 5 पॅसेंजर सुद्दां आसल्या सुद्दां लोकांक आमी घेवन दिता. आनी आमी जर आमी फूल बस जाल्यार सोडटले अशें म्हटल्यार आमी सुद्दां कदंबाल प्रॉफिट आमी शकता. पूण आमी सर्वीस दिवचीच पडटा लोकांक. पॅसेंजर कमी आसल्यार सुद्दां आतां आमचे रातचे सुद्दां आमचे 8:30-9 जायसर आमचे लास्ट बसी आसता. केन्ना केन्ना आमची एकदां असोच म्हाका रातचो फोन येयलो पणजेसून की आयज 9 जाले तर तुमची बस येवना, आमी म्हणपाक पेडण्या वचपाचें. हांवें म्हटलें ताका बस येवना हांवें चवकशी केल्यार बस मोडल्या. हांवें ताका सांगलें दुसरी बस अरेंज कर आनी तांकां पावयला. कितले 8 जाण कितें पॅसेंजर आसले पेडण्या वचपाचे. समज ते जर आमी तेदीस बस करना जाल्यार ते गरीब लोक प्रायवेट खंय तरी काम करता ती बस येयली जाल्यार आमी खुबशे आमकां रूट्स आमी परतून सुरू करपाक मेळटले. इवन आमच्या आतां स्कुलांक जवळ जवळ आमी 100 तरी बसी आमकां स्कुलांक जाय म्हूण डिमांड येता. पूण आमी दिवपाक शकना, बसीच ना. हे व्हडले कॉर्पोरेशन आमचे जवळ जवळ 2500 आमचे स्टाफ हितून कामां आसा कदंबाचे. आमचे 500 मायस बसी म्हणजे 500 ड्रायव्हर, 500 कंडक्टर, आमचे बाकीचो स्टाफ, मेकॅनिक, प्रत्येक डेपोन आमचे मेकॅनिक सगळे आमचे गव्हर्मेंटाचेर आमी डिपेंड्स. पर मंथ 9 crores
पगार जाता हो आमकां सरकार दिता टायम टू टायम. सो हे कॉर्पोरेशन पब्लिके खातीर लॉस प्रॉफिट न पळोवपा खातीर चलोवचें पडटा. ₹5 डिफरन्स आमी घेवन ₹5 इलेक्ट्रीक बसी आनी एसी बस ती आनी नॉन एसी हाका डिफरन्स आसात. इवन तूं जर रूम सुद्दां घेतले हॉटेलान एसी रूम सेपरेट आसता नॉन एसी सेपरेट आसता त्या प्रमाणे ₹5 घेतले. थोड्यांक कळना ते इश्यू जाला इतलोच.